फातोड्डा ट्रॅफिक सेलाचें उक्तावण जालें. रस्त्या कुशीक जातले बेशिस्त पार्किंग आनी बेकायदेशीर गॅरेजींचेरूय एक्शन घेतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. हांवें ट्राफीक सेलाच्या इनॉग्रेशनाच्या वयल्यान तांणी सिग्नलाचो इश्यू हाडलो. आमी आतां जे ट्राफीक सिग्नल्स ऑल ओवर द गोवा ताजेरूच फायन दिवपाचें जे सिस्टम आसा, कॅमेरा सिस्टम, ही सगळी कडेन आमी एडॉप्ट करता. ह्यो लोकांच्यो पेटत पडून आशिल्ल्यो गाडयो ज्यो आतां आहा पळय, पणजेंतल्यो आमी 250 गाडयो काडल्यो. हांवें आतां एस पी ट्राफिकाक इन्स्ट्रक्शन दिलां, ज्यो 4-4 दीस किंवा 8-8 दीस थोडे जाण थंयच गाडी लायता मरे, तितूनच धंदो करपाक लागता. ते ताका हांवें सांगलां सरळ ताका नोटीस दी, मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 8 डेज पिरियड. ही गाडी हांगा उबी 8 दिसांनी जर तुवें व्हेली जाल्यार ती आमच्याच स्क्रॅपान वयतली. परत तुवें ती क्लेम करून रोड सायड गॅरेजीस सगळें वतलो. रोड सायड गॅरेजीसूय काडपाक सिटीनी रोड सायड गॅरेज पार्किंग करता पार्किंग करपाकूय दिवचें ना. नाव जर ट्राफीक जालें जाल्या उपरांत सगळी कडेन म्हणजे मडगांव हो ट्राफीक जाल्लो आसा पळय, खूब मोठ्या प्रमाणात एरिया कॅटर करतालो. हो एरिया जाल्या उपरांत एडिशनल ट्राफीक कोड हांगा आयल्या उपरांत अशा पद्दतीचे जे रोड सायड पार्किंग करता काडपाक आमचे कडेन एडिशनल पुलीस फोर्स आतां हांगासर उरता. विजय म्हणटा येरादारी जाग्यार पडटली आनी बेशिस्त गाडयेकारांचेर नियंत्रण येतलें. pedestrian deaths are reduced, traffic management happens, there is some traffic discipline. ही सेफ्टी लोकांची दूर पळोवंक जाय. रस्ते वायडन केल्या त्या रस्त्यांचेर डिसिप्लीन आसपाक जाय. हें डिसिप्लीन पयलीं सुरवात करतना तालव पडटना थोड्या लोकांक वायट दिसतलें, बट यू हॅव टू बेर एंड वी हॅव टू सी टू इट. जे लोक मरतात हे गोंयकार मरतात, पेडेस्ट्रियन मरतात ते आमचे स्थानीक लोक मरतात. सो एक डिसिप्लीन आसचेंच पडटलें आनी एक डिसिप्लीन हाडपा खातीर हो स्टेप. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे.